बागेवन पावलून गालिस्कारांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यांत ताका इतले बेगीन सांडून दुसरे कसले शुभ वर्तमान तुमी धरला म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरे शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बगर क्रिस्ताची शुभ वर्तमान दोसोवंक सोदतात तसले थोडे घुसपावणार तुमचे मदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस आमीच जावं तो वो स्वर्गांतल्यान आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदतां सो तुमकां दिसता, मनशांक की देवाक? वो मनशांक खुशी करूंक बी हांव भायर सरलां? होय, आजून वेर मनशाची खुशामद करूंक जोर हांवें सोडलोलें तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात. भावा भयणीनो, हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशाच्या पदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेंच म्हाका तें शिकोवंक ना. भगत जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हडली, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. सबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपूण करता त्या सगल्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासनाच्या सासनाक थारायलोले, प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणें मांडून हाडलोले. सबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले परजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओचित्र ताचें नांव. ताची वाकाणी तोखता निती काळी. सबाब, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. Soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा, soy सर्वेस्पोरा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक कोसाक लावंक एक धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडलोलें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धींत कितें बरयलोलें आसा? तूं कितें वाचताय? ताणें परती पालून म्हणलें,
सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जगतलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुजलेतावन देंवून येतालो, वाटेर तो चोरा नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणें ताचे कडेन आसलें तितलें खाण घेवन ताका गाय पडोसोर मार घालो आनी ताका अर्दो मेलोलो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक त्याच वाटेन देंवून येतालो, ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाचूर सामेरकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सुरशीं पावलो आनी ताका पळोवन ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदलें, ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खाणावळींत व्हरून ताचो परामूस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय अगलो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. हे तेगा भितर कोण आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलो चोप्पेलो जावन दाखयलें शें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे ताय दया केलेली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, म्हजो पेलो कोण आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार जायते पावटी आमी त्या यादनिका आनी लेविता पोरी जाता. हांवें घडयेक आमच्या घरा भायर आसलोल्या भिकाऱ्याक 2 दान दिलां आसतलें, वो घरदार नासलोल्याक देव बरो दीस दिवं म्हणलां आसतलें. पूण आमी ताच्या फुड्यान वचून तांकां आदार दिवंक वो तांचें जिवीत कशें चलता असो विचार केला काय? वो म्हाका कित्याक पडलां दुसरीं आसात अशें चिंतून तांचे गरजेक पावूंक फाटीं सोरल्या? देवाच्या मोगाचो अर्थ सांगूंक जेजू ही वपार सांगली आनी अंतोर वो वेगळोचार करिनासतना मोगाची मनशां जावंक उलो केलो. सांत पावलू गालिस्कारांक चीट बरोवन क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक थीर रावंक आनी खोटे शिकवणे विशीं चतूर रावंक मागता. जेजू तुज्या उतराक थीर रावंक म्हजे सोर्व भोंवतणी गरजेक सांपडलेल्या पेल्याक पावूंक म्हाका आदार दी.